नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मागणी मान्य जाली ना जाल्यार फाल्यांच्यान आंदोलन आनीक करतले खर। टुगेदर फॉर मोपा संघटनेची शिटकावणी। मावळिंग्या जावपाक जाय क्रिकेट स्टेडियम, सांगता मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट। हेड कॉन्स्टेबलाक तालांव दिवपाचो अधिकार ना, राज्य सरकारान न्हयकारली ट्राफिक सेलाची मागणी। सांखळे पालिके खातीर भाजपान आंखल्या खासा रणनिती, जाल्यार टुगेदर फॉर सांखळेचे फुडारी राजकीय डावपेच आंखून लागल्यात कामाक। आनी फूड बँक अँड स्ट्रीट प्रोव्हिडन्सान मडगांव पालिकेच्या कामगारांक दिले जेवण, आमदार दिगंबर कामतीन केली उपक्रमाची तुस्त। आणि आता खबरो विस्तारांत। ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशन आणि मोपा लोकल टॅक्सी असोसिएशनान दिल्लो वेळ सोंपिल्ल्यान टुगेदर फॉर मोपा विमानतळ ह्या संघटनेन नागझर सावन धरणे आंदोलनाक सुरवात केली। मात आता हे आंदोलन आनीक खर जाला। फाल्यां नागझर जंक्शन ते मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हो मुख्य रस्तो आडोवपाची तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या। विमानतळाचेर टॅक्सी कावंटर सुरू करपाची तांची मागणी आसा। त्यांच्यो आनीक कांय हेर मागण्योय आसात। एअरपोर्ट जाला अजून आमकां जो कायद्यान जो स्टँड हा येलो ब्लॅक हो आमचो ब्लू कॅप अजून आमकां मेळूंक ना। तितले 90 लाख सुमार जमनी आमच्यो घेतलो सरकारान, 80% अजून ते कंपन्सेशन दिवंक ना। आतां लोकांनी कितें ते बिझनेस करपाक गाडयो टॅक्सी काडला, तरी पूण आमकां अजून जे सीएमान जे 1 एप्रिलाक विकान प्रेस दिल्ली ह्या म्हयन्यान 30 तारखे भितर जातले म्हणून सगळो नोटिफाय स्टँड जो असोसिएशन सगळो हँडओवर दितले, अजून तो अजून जावंक ना। आयज 1 मे जाले अजून परमिट एक स्टँड नोटिफाय करूंक तांकां अजून जमना। 10 दिसान तो जाता तो सगळो प्रोसिजर। फाल्यांसून जो जायना आयजसून फाल्यांसून आमी जे रस्त्यार आमी जो एअरपोर्ट रोड लिंक नागझर आसा ते आमी सगळे गाडयो सगळ्यो आडयतलो। जितल्यो गाडयो पिकअपाक येतल्यो जे सर्वीस दिता एअरपोर्टाक बाकीच्या प्रायवेट कावंटराक सगळे आमी गाडयो चक्काजाम करतले। हे आमचे वॉर्निंग आसा। मये मतदारसंघातल्या मावळिंगे वाठारांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो क्रिकेट स्टेडियम जावप गरजेचें आसा। हो स्टेडियम जालो जाल्यार उत्तर गोंयांतले क्लब आनी खेळगड्यां खातीर वरदान थारतले, अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान सांगलें। स्टेडियमा खातीर क्लबांनी फुडाकार घेवचो असोय उलो ताणें मारला। तशेंच स्टेडियमा खातीर गोंय क्रिकेट असोसिएशनान मावळिंग्या 2,94,000 जमीन संपादीत केल्या, अशें मये युनियन स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले क्रिकेट सर्ती वेळार आमदार शेटान सांगलें। ह्या वेळार आदले सभापती आणि GCAचे वांगडी राजेश पाटणेकर खासा सोयरे म्हणून थंय हजर आशिल्ले। हेर मानेस्तां मदीं सरपंच सुवर्णा चोडणकर आनी हेरांचो आस्पाव आशिल्लो। प्लेयर आमचे दोन्ही आमचे शेजारीच आहा, नानोडा आणि वाळपय। आमच्या ह्या मये मतदारसंघाच्या वन मावळिंग्या कुडचिरा गांवांत GCAन 2,94,000 स्क्वेअर मीटर जागा संपादन केल्ली आसली आणि हो हांगासर इंटरनॅशनल स्टेडियम जावप म्हणून हांवें एक मनान विचार धरून आमच्या सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट केल्ली आहा। आणि हो जर हो जर ग्राउंड जावचो म्हणून तुमकां जर दिसता जाल्यार तुमी सुद्दां ह्या तुमच्या क्लबाच्या वतीनसून एक तुमी एक रिक्वेस्ट GCAकूय करपाक जाय अशें तुमच्या कडेन अपील करूंक सोदता। आयज आमच्या ह्या उत्तर गोंयांत जर हो जर इंटरनॅशनल स्टेडियम हांगा जर जालो जाल्यार तुमकां आमकां सगळ्यांक एक मानाची गोष्ट आसतली। आयज हे जावचें, पूण जर तुमच्या भितून जर विचार आसलो जाल्यार तो तुमी GCA कडेन पावोवचो अशी ही अपील। आयज तुमच्या अनेक आनी क्लब आसतले तेंच्या कडेन तुमी हो विचार रुजोवचो आणि हो आमच्या मये मतदारसंघात इंटरनॅशनल स्टेडियम जावपाक लागून आमी हे प्रयत्न करतलेच, पण तुमचे जर हातभार लागलो जाल्यार आनीक बरें जातलें। आयच्या ह्या दिसा स्पोर्ट क्लबान आमचे GCAचे अध्यक्ष विपुल फडके जे हांगा येवपाचे आसले
पण ते आनी टुर्नामेंट फायनल आसा इगल स्पोर्ट्स क्लब सांखळीचे त्या टुर्नामेंटाक गेले हांव हांगा पावलो. तर एक प्राथमीक बोडणी ह्या ग्राउंडा मदीं आयज जाल्लेली आसा. आमदाराच्या फुडाकारान म्हाका खबर आसा की ह्या 2 म्हयन्यांत ही बोडणी अंतीम टप्प्यात जातली आनी ह्या भितरली 70 झोनाक एक बऱ्यापैकी हो ग्राउंड मेळटलो अशी म्हाका पूर्णपणे आशा आसा. हाच्या निमतान ह्या 50व्या सुवर्ण बसोवच्या निमतान महेश स्पोर्ट्स क्लबाचे मनपूर्वक अभिनंदन. महेश स्पोर्ट्स क्लबान बऱ्यापैकी क्रिकेट प्लेयर तयार केले. उदाहरण आसा आमचे बाप आमदार प्रवीण शेट तेंचे बारीकशे हें आसा की तांकां एफिलिएशन ना जीसीएक. जेन्ना मेंबरशीप ओपन जातली डेफिनेटली महेश मिनी स्पोर्ट हो जीसीएचो एफिड मेंबर आसतलो हें सांगपाक म्हाका खुबसो आनंद दिसता. येरादारीचे नेम मोडप्यांक तालाव दिवपाचो अधिकार हेड कॉन्स्टेबलाक मेळचो ही गोंय ट्रॅफिक सेलाची मागणी राज्य सरकारान न्हयकारली. केंद्रीय कायद्या खाला फकत अधिकारीच तालाव दिवपाक शकतात अशी माहिती मुखार आयली. हालीं तेंपार अपघातांचे वाडटे प्रमाण पळयलें जाल्यार येरादारी सेला कडेन जाय तितले अधिकारी नाशिल्ल्यान ही मागणी जाल्ली, मात सरकारान ती न्हयकारल्या. सांखळे पालिका वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षान सत्ता मेळोवपा खातीर खाशेली रणनिती आंखली आनी ते नजरेन तांची यंत्रणा कार्यरत जाल्या. दुसरे वटेन टुगेदर फॉर सांखळीचे फुडारी परतून एकदां आपली सत्ता मेळोवपा खातीर राजकी डावपेच आंखून कामाक लागल्यात. भाजपान जाहीरपणान प्रचाराक चालना दितना खुबशा कार्यकर्त्यांक एकठांय घेवन घरा कणकणी प्रचार सुरू केलो, पूण टुगेदर फॉर सांखळीचे उमेदवार सादूरताय बाळगून प्रचार करीत आशिल्ल्याचे दिसून येता. दुसरे वटेन खुबशे अपक्ष रिंगणात आसात, तांणी लेगीत घर चलो अभियानाक चालना दिल्या. लोकांची मतां आपल्याक मेळची ह्या खातीर सगळ्याच उमेदवारांचे यत्न नेटान सुरू आसात. ह्या फावटी सुद्दां आमी लोकांक आश्वासन दिवपाक सोदता की आमी ह्या फावट तुमी आमकां निवडून दिया आनी आमी 5 वर्सां तुमची सेवा करपाक सक्षम आसा. आनी आमी म्युनिसिपालिटीन जी फाटलीं कामां जी आमची थोडी उरल्या, कोवीड पिरियड 2 वर्सां आसल्या कारणान सगळीं आमकां कामां करपाक मेळोंक ना, ती आमी ह्या येणाऱ्या 5 वर्सांक सगळीं कामां कंप्लीट करतले आनी एक बरें सुशासन दितलें आमी तुमकां. लोकांनी ऑलरेडी आमचें काम पळयलां आनी म्हाजें पर्सनली हांवें कोविडाच्या टायमार वावुरलां आनी त्या भायर हांव ऑफिशियली कावन्सिलर नासलें, पुणूय म्हाका ती जे म्हाजे कावन्सिलान लोकां आशिल्लीं तेंच्यांनी जशें वावुरलां तांकां हांवें खंय ना खंय एवरी टायम हांवें सपोर्ट कसो केला बॅक ऑफिस टायप. म्हणजे आय वॉज नॉट इन द फोर फ्रंट. सो लोकांनी आतां ते याद दवरून म्हाका सपोर्ट करपाचें अशें तेंच्यांनी ठरयलां. रिस्पॉन्स तसो बरो आसा. हे इलेक्शन जे आसा ते खंयचे पार्टी वायज ना. CM जरी आपूण पॅनल उबे केले जाल्यार आमी तशे पॅनल पार्टी वायज उबे करूं ना. आमी सगळ्या लोकांक बरे लोक वेंचून घेतल्या फ्रॉम ऑल कटींग अक्रॉस ऑल पार्टी लायन्स. कित्याक हे सिंबॉल पार्टी सिंबॉलाचेर इलेक्शन ना. सो काँग्रेसचे आसा, BJPचे आसा, सगळे मोगोचे आसा, आम आदमी पार्टी म्हणून कोणाकूय कोण सपोर्ट करता त्यांक सगळ्यांक आमी घेवन एक टुगेदर फॉर सांखळी म्हणून पॅनल केल्या. फाटल्या फावट केल्ले तशेंच आमी ह्या फावट केला. दीस इलेक्शन इज नॉट ऑन पार्टी लायन. हे इंडिपेंडंट कशें इलेक्शन आहा, पूण फक्त एक ग्रूप कसो आमी एकी कडेन येयल्या, गूड पिपल आमी केल्या आनी आमी म्हणटा की आमचे चेहरे पळया आनी तुमी वोटींग करा. पार्टी पळोवन वोटींग करनाका. CMाक आमी फायट फाटल्या इलेक्शनाक दिली, बायपोल जाले तेतूर आमी CMाक फायट दिली आनी आमचो कॅन्डिडेट निवडून आला. आमकां पूर्ण खात्री आसा की बायपोलान जर आमी जिखूं शकता जाल्यार जनरल इलेक्शन्सान आमी आनीक बऱ्या हितूर जिखूं शकता. फूड बँक अँड स्ट्रीट प्रोविडन्स हांणी सोमारा कामगार दिसाच्या निमतान मडगांव नगरपालिकेच्या कामगारांक आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी जेवण वाटलें. कामगार दिसाच्या निमतान दर वर्सा आमी हो उपक्रम राबयतात. ह्या वर्सा नवतारा हॉटेलाच्या जोडपालवान पुराय गोंयांतल्या सुमार 5000 कामगारांक जेवण दिवपाचो आमचो यत्न आसा अशें स्ट्रीट प्रोविडन्साचो ऑपरेशन मॅनेजर सपनेश साळगांवकारान सांगलें. जाल्यार फूड बँक सांगोडला खूब बरे तरेन काम करता. खूब बरे तरेन ते काम करीत आसात. कोविडाच्या वेळार लेगीत ताणें गरजूंक आनी गरजेवंतांक जेवण दिवन व्हडलें काम केल्लें अशें म्हणीत दिगंबर कामतीन फूड बँक अँड स्ट्रीट प्रोविडन्साची तुस्त केली. आम्ही फूड बँक आमची चालू आहा जाली 5 वर्सां आमी फूड बँक चालू आहा. सो एज अ पार्ट ऑफ द फूड बँक वी आर गिविंग टुडे इज द लेबर डे. सो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू ऑल द लेबर्स लाईक हाऊ मच वी कॅन. सो ऑलमोस्ट वी आर क्लोज बाय टू 5000 meals
5,000 ते लोकांक मेरेन आमी पावोंक सोदताले. हे आमचें टार्गेट आसता. ऑल गोवा. आतां म्हापशा, पोरवोरी ऑल वी आर टाय अप वीथ नवतारा टू डिस्ट्रिब्यूट दीस फूड. सो मालभट हांगा आहा, मालभट KTC, मारगांव, मालभट, मागीर पोरवोरी, म्हापसा, पेंजीम, all over. So we are reaching more to the municipality laborers who are garbage collectors and like that. बाब जॉन बाप्टिस्ट आणि सपने साळगांवकार स्टेट प्रोव्हिडन्स अँड फूड बँक हांच्या मार्फत ते आतां गेल्लीं 5 वर्सां जालीं कन्सेप्ट बरो कन्सेप्ट राबयतात. आनी ते म्हणजे गरीब लोक सामके कोणाक जेवण ना, तांकां जेवणाची गरज आसता, तांकां ते जेवण प्रोवायड करतात. कोविडाच्या वेळार म्हाका याद जाता की कोविडाच्या वेळार तांणी मोठ्या प्रमाणाचेर हेल्प केलो. त्या वेळाचेर लेबर जे वताले एक कॅम्पाक आसताले, तांकां जेवण मेळटालें. अशा वेळार तांणी ऑल ओवर गोवा खंय खंय पावपाक जाता तांचे हॉलिडे आसा तांणी पावून तांकां जेवण सप्लाय केलें. कोणूय लेबर डे दिसा हांव तांचे बरोबर हांगा मालभाटांत नवतारा आसा थंय आशिल्लो. थंय ताणें वर्कर्सांक जेवण प्रोवायड केलें. आजूय हांगा ते जेवण प्रोवायड करतात. बरो कन्सेप्ट. आनी तातूंतल्यान ताणें सांगलें ते म्हणजे म्युनिसिपाल्टीचो वर्कर जो वर्करेबल आसता ताका खरी गरज आसता अशें कितें समाजा कडल्यान कितें मेळत जाल्यार ते वेलकम ते तांकांय ते तातूंतल्यान हेल्प करतात. कारण ते गार्बेज कलेक्शन करतात, ट्रेन काडटात आनी कितें काडटात. आनी तांकांय बरें मागीर जेवण दिलें जाल्यार केन्ना तरी तांकांय दिसता की कोण तरी आपल्या समाज आपलं हें घेता, देखभाल करता, कितें तरी एक फिटींग तांकां येता, तांकांय ते हेल्प करपाचो प्रयत्न करतात. हांव खरेंच तांकां खातांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हापशागिरी महामार्गाच्या कुशीक आशिल्ली उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाचो इबाड जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलींच ही पायपलायन दुरुस्त केल्ली. परतून एक फावट पायपलायन फुटिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायला. परू सुद्दां हांगासर पायपलायन फुटिल्ली येरादारीची बरीच कोंडी जाल्ली. कितलेशेच दीस हांगासल्यान येरादारीची कोंडी जायत आसली, पूण परतून एक फावट 3 म्हयन्यां पयलींच हें दुरुस्त काम केल्लें. ते आतां परतून एक फावट ही पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी उदकाची नाशाडी जाल्या आनी घोग्यांनी लिटर उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवपाक लागलें. फुडल्या वर्सा सावन कामगार दीस गोंय सरकार राज्य पावण्याचेर मनयतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. ते कामगार दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. तशेंच बरें काम करपी कामगारांक गौरव आनी श्रमीक मित्र पुरस्कार भेटयतले अशेंय ताणें सांगलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या मळांचेर काम करपी कामगारांक तांच्या हक्का विशीं म्हायती आसपाक जाय. तशेंच सरकार तांच्या खातीर ज्यो येवजण्यो राबयता तांचो लाव तेंच्यांनी घेवपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. तशें म्हणटा की इंटरनॅशनल आनी नॅशनल म्हणजेच लेबरांक तांचे हक्क हे तांकां समजून सांगचे आनी तेजे रायट्स तांकां सगळे मेळपाक जाय. ते मेळपा खातीर सगळ्यां कडल्यान प्रयत्न जावचे. एक 3-4 दिसां पयलीं हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलो आनी लेबर कमिशनरा कडेन उलयलो. खरें म्हटल्यार लेबर डे हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सेलिब्रेट करपाक जाय. हाच्या निमित्तान आमी सगळ्या लोकां पर्यंत खूब मोठ्या प्रमाणात पावपाक शकतले आनी लेबर डिपार्टमेंटान ज्यो ज्यो येवजण्यो आमच्या कडेन आसा त्यो येवजण्यो सगळ्या कडेन ते पावपाक हाजी खूब मोठ्या प्रमाणात मदत जातली. दर वर्सा हाज्या फुडें लेबर डे जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात मोठ्या गॅदरिंगात असो मोठे फंक्शन स्टेट लेवलाचे फंक्शन जे आसा हे सातत्यान दर वर्सा केले वयतले आनी त्या निमित्तान खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या सेक्टरांतले लेबर्स, लेबर युनियन्स आनी जे लेबरा खातीर काम करतात म्हणजे तेंच्यांनी जशें म्हटलां की 2-3 प्रकारचे वेगवेगळे श्रमीक मित्र अवॉर्ड आणि श्रमगौरव अवॉर्ड हे बी जे आसा सरकाराच्या कडल्यान दर वर्सा दिले वयतले. कामधेनू येवजणेचो लाव घेवपाक जाय जाल्यार तुमची मालमत्ता बँके कडेन घाण दवरची पडटली. हय, दक्षिण गोंयच्या एका शेतकाऱ्यान बँकेन तांची मालमत्ता घाण दवरपाक सांगल्या. ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर मालमत्ता घाण दवरच्या परस ही येवजणूच नाका अशें शेतकार उलोवन दाखोवपाक लागले. तेन्ना सरकारान ह्या कोफुसांव जे आसा ते सुटावे करून शेतकऱ्यांक ह्या येवजणेचो लाव मेळोवन दिवचो अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगासान केला. The meaning of the scheme is the entrepreneur does not need to invest. He will get these buffaloes. He will do business like this. They सगळे शेड सगळे inspect करून order the failure of the scheme. And this is one of supposed to be the best schemes. बरे भाशेन utilize केला. This is the best scheme what Goa has.
and it was designed in order to help youngsters and locals to come up. But हे लोकल्सां मेळना आनी सावथा म्हाका दिसता ही स्कीम सक्सेसफुल पावपाची ना. जोरी तरी बँक जोरी तरी हे गोरवां जोरी तरी मॉर्गेज जोरी तरी तांकां लोन दिना जाल्यार हे आनी एस्कूल स्कीम घेवपाक जाय. हे भुरग्यागेलो इश्यू आतां कितले म्हयने हेड जालो आनी तेका चोयन कितलेय बाणालकार राज घेवपा रावलो आय. दे आर वेटिंग बिकॉज तेका ऑर्डर येयलो सगळें येयलो. तेका बँक ऑफ बरोडासून सँक्शन जायना. तेका जेन्ना सँक्शन जातले म्हाका सद्दां मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार एक 15 भुरगे आसतले हे लोना आनी हे स्किमी वचपाक आनी 15 जाण जो तेका चोयन जोरी तरी गेले आनी ही स्कीम मेळ्ळी कितली दुदाक फायदो जातलो. सो मच ऑफ मिल्क इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. सो आय थिंक दिस इज अ क्लियर मेसेज टू अवर मिनिस्टर. ही आय थिंक नीड्स टू टेक नोट ऑफ दीज थिंग्स. आमी उलोवन सांगून जायना. यू हॅव टू सिट डावन विथ युअर टीम. प्रॉब्लम हुंय आहा ते प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करून बँका आपण हे सँक्शनिंग आनी ताबडतोब आय वूड वॉन्ट his order to be finalized and his loan to be sanctioned so that he can go and get his animals from Gujarat, from wherever he has to get. So this is, I think, a demand. I will also write a letter to the Honorable Minister and I will also try to see if we can take up an appointment with him. And his intervention, I think, should at least help in the next 1 week. We would want him to be sanctioned, this loan to be sanctioned, so that we can set it as an example for the rest. Okay. ते स्कीमी एप्लाय केलो सिंस जानेवारी ऑर्डर येयल्या ऑर्डर मेळ्ळ्या गव्हर्मेंटाची. आतां जानेवारीसून आप देखून आम ते बँकाक लागून लास्टाक स्टाकाप उरल्या आनी बँक मॉर्गेज मागता हे प्रॉपर्टीची आनी द लोन इज जस्ट 7.5 lakhs. इज गव्हर्मेंट दिसा गव्हर्मेंटा हेजे ते एनिमल्स सपोज टू बी एडवोकेटेड नॉट द प्रॉपर्टी. मायनिंग कोणेय चलोवपाक घेवनी आमचेच कामगार थंय कामाक घेतिल्ले जाय अशें पुती गांवकाराचें म्हणणें आसा. आमकां थंय घेयनात जाल्यार आमी मायनिंग सुरू करपाक दिवचे नात अशी तांणी शिटकावणी दिल्या. मायनिंगेचेर आदारीत आशिल्ल्या लोकांक आमी कामां दितले अशें गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान मायनिंग बंद करतना विधानसभेत आश्वासन दिल्लें. तें आश्वासन आतांच्या मुखेलमंत्र्यान पाळचें अशें पुती गांवकार म्हणटा. हांवें ऑलरेडी तुमकां पयलींच सांगलेलें की ह्यो ज्यो मायनी आसा त्यो सगळ्यो खंय तरी भायल्या लोकां कडेन वचपाच्यो आनी आज ऑलरेडी जिंदालान मेन ब्लॉक जो सुरलाचो आशिल्लो तो घेतलेलो आसा. त्या मायनिंगाच्या बेल्टान म्हणजे GSW जी आतां लीज घेतलेलें आसा त्या लिजान आमचे वर्कर आसात, म्हाजे मेंबर्स आसात आनी आमचो डिमांड ह्या सरकारा कडेन असो आसा की जे कोण मायन घेतले कोणी घेवन आमच्या वर्करांक ते तेच्यांनी घेवपाक जाय. आमी भायले वर्कर हाडपाक दिवचे ना आनी जो पर्यंत आमकां थंय घेयना तो पर्यंत आमी मायनी सुरू करपाक दिवचे ना. हो आमचो स्टँड आसा आनी हो स्टँड असोच उरतलो आनी आमी थंय कितें जें करपाचें आसा तें आमी करतले. लोकलांक घालना जाल्यार आमी सरकारा कडेन हें करतले. आमकां घालपाक जाय पळय लिगल ऑलरेडी केसीस आमी फायल केल्ले आसा. ज्या जाग्यार रिटेन ऑलरेडी केल्ले आसा, ज्या जाग्यार करूंक ना ताच्यो थोड्यो केसी कोर्टांनी आसा. आमचो पयलीं पासून डे वन जेन्ना मनोहर पर्रीकरान ज्यो मायनी बंद केल्यो त्या दिसा मनोहर पर्रीकरान एसेंब्लींत जाहीर सांगलेलें आश्वासन दिलें की कोणी जरी मायनी घेतल्यो जाल्यार वर्कर जे आसात आनी जे थंय काम करणारे बाकीचे मायनींग डिपेंडंट आसात मागीर ते ट्रकवाले आसत जाल्यार बाकी कोणी आसत तांकां आमी जॉब दितले, तेंचे आमी रिहॅबिलिटेशन करतले हें सांगलेलें. जो शब्द ताणें पयलीं एसेंब्लींत दिला तो शब्द आतांचे चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत आसा ताणें तो मान्य. सोनारबाग उसगांव जावपी बंदारा बांदपाच्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो विरोध आसून लेगीत हें काम मंगळारा जबरदस्तीन सुरू करपाचें आशिल्ल्यान करो या मरो डू ऑर डाय हो स्लोगन घेवन आंदोलन करीत हो बंदारो कसोच बांदूंक दिवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिली. ह्या बंदाऱ्याक लागून थळाव्या लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडटाले आनी गांव सोडून लेगीत वचपाची पाळी येतली अशी भिरांतूय थळाव्यांनी उक्तायल्या. आमी आयज फोंडा पुलीस स्टेशनान PIक एक मेमोरेंडम दिवन येयल्ले की उसगांव सोनारबाग मुर्डी खांडीपर थंय बॅरेज डॅम येता त्या बॅरेजीक आमकां सगळ्या लोकांचो उपोज आसा. कारण इयर्ली तो एरिया सबमर्ज जाता. सबमर्ज जाल्ल्या कारणान हे डॅम घातले वयतल्या लोकांक त्यो सगळ्या लोकांक फेस करचो पडटा आनी आमी RTI घालून सगळे डॉक्युमेंटेशन काडला हेजे बॅरेजीक टोटली इलिगल प्रोसेस आसा. कित्याक तेंच्यांनी लिगल प्रोसेस हो करूंक ना आनी फाल्यां ते लोक हे पुलीस प्रोटेक्शन घेवन काम चालू करपाचें कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आमी PIक मेळपाक आयिल्ले आनी आमी ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतून तांकां मॅसेज दिवपाक सोदता तुमी पुलीस हाडा जाल्यार मिलिटरी हाडा, आमी लोक फाटीं सरपाचे ना. कितें जाता जावं कारण आमी डॅम घातलो थंय उदक भरतलें आनी आमी वर्सान वर्स लोकांक त्रास जातलो. करो या मरो डू ऑर डाय आमचो स्लोगन आसतलो आनी आमी फाल्यां कशेंच तुमकां थंय काम करूंक दिवचें ना. लास्ट 21 गुट्टी येयलोली तेन्ना आमची घर मोडून सारकें काबार जालें. तेन्ना गोवोरमेंटान आमकां कांय दिवं ना
सद्याक तेणी आतां हो पळय डॅम तेणी प्रपोज केला थिंगा तो हाय टायड आनी लो टायड लागता ते आतां कंप्लिटली तेंगेले इनलिगल आसा तो डॅम ते सलायन वॉटराक घालता सलायन वॉटराक घायले कारणान आमची वयर मँग्रोव्ज आसा मँग्रोव्ज आहा ती सगळीं आख्खी काबार जातली आनी आमी सॉयल इरोजन जातले धोडी आमची कोसळटल्यो सगळी आमची भाटां बेसां सगळीं उदकान वयतलीं आनी लोक खुबे काडून आपली जगता कितलोसो लोक थिंगा खुबे बिबी काडून जगता ते खुबे तेय आमचे मरतले कित्याक तांकां खारी उदक जाय पडटा मँग्रोव्ज आहा तांकांय खारी उदक जाय पडटा आनीक तिसरी म्हणल्यार आमची सगळीं शेतान भाटाय बुडोवन सगळें आख्खी काबार जातलें आनी आमकां एवरी टायम आमकां हे त्रास सोंसचे पडटले तेन्ना आमचो सगळे लोकांचो विरोध आसा आमी ग्रामसभा जाल्ली आमी ग्रामसभेकूय आख्खो विरोध केलो आनी पंचायतीक आमी सांगून दिल्लें आसा आनी पंचायती एग्री जाल्ली आसा आमकां प्रोजेक्ट नाका हो आतां प्रोजेक्ट ते बाय फोर्स करता आनी तो प्रोजेक्ट टोटली इनलिगल आसा तेन्ना आमी हो प्रोजेक्ट जावंक दिवचे ना हो जो प्रोजेक्ट येता तो सियाझेडाक तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें WRD जे प्रोजेक्ट घालता ते गांवच्या लोकां कडेन डिस्कस करा आनी तेंचो प्रॉब्लम कितें आसा तो अंडरस्टँड करून घेया आनी मागीर फुडें तुमी चला म्हणून पूण ते तेंच्यांनी केलें ना आमचे खुबे आसा थंय खुबे काडून लोक आपलें जिवन जगता नुस्तें धरून तेजेर आपलें जिवन जगता कितें हे जर हेंच्यांनी उदक आडयलें जायत जाल्यार खारें उदक आनी हेचें जे तेंचो मिक्स जाता तें उदक हांगा जावचो ना आनी तो इकोलॉजिकल बॅलन्स आसा तो उरचो ना सगळो बिगडटलो आनी सगळें हें नुस्तें आनी खुबे सगळें वयतलें आमचें जें जिवन आसा तें सामकें हांगा नर्क करून उडयतलें तेन्ना आमकां हो प्रोजेक्ट थंय हांगा नाका सांतिनेज वाठारांत सिवरेजीची पायपलायन फुटिल्ल्यानूच हें घाणयारें उदक रस्त्यार आयिल्ल्याचें बाबूश मोन्सेरातान मान्य केलां हेका अधिकारी तशेंच अभियंते जापसालदार आसा अशें बाबूश मोन्सेरात म्हणटा हें घाणयारें उदक रस्त्याचेर कशें आयलें तेजेर बाबूश मोन्सेरात कितें म्हणटा तें तुमी पळयात See, there's some pipes have broken up. I think even CCP has taken an initiative. They are having a meeting with the Minister for PWD on 3rd. I think we are working on it. See, it is the job basically of the contractor to look after all this. But sir, they must bond तरी करपाक जाय न्हू कित्याक डायरेक्ट भितर गेली आनी ती मातशी हे जाली सर No, we are working on. We is not that we are sleeping at home. कितें जालें आतां हे कॉन्ट्रॅक्टरान पळोवंक जाय कॉन्ट्रॅक्टरान पळोवंक जाय दुसरें म्हणटा तें आवर इंजिनियर्स आर हुएवर आर लुकिंग आफ्टर दॅट दिस थिंग दे शूड लूक इनटू दॅट बाबूश असले कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवपाक जाय अशें दिसना तुका कित्याक बायल पडटा तो कॉन्ट्रॅक्टर लायटली घेता सगळें एक्शन कोण घेतलो एक्शन शूड बी टेकन बाय द इंजिनियर्स हुएवर हॅज बीन गिवन हुएवर द कॉन्ट्रॅक्ट्स हॅज बीन गिवन टू see this is more of it is one upmanship as far as politics is concerned. It has nothing to do with it. I am saying everyone genuinely should take an interest in this. It is not only me. Everyone should be a part of this. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.